मार्च म्हणल्यार मडगांव ईएसआयचे 5 कॅबिनेटाचे मॉर्ग सुरू जातले। मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। मॉर्गांनी कॅबिनेटाचे शॉर्टेजीचो इशू परत आयलो। दक्षिणेंतल्यान येतात त्यो बॉडी हॉस्पिशियोंतल्यान जीएमसीत धाडटात। नवे जिल्लो हॉस्पिशियो आनी मॉर्गय हुमकळना। ईएसआयचे मॉर्ग तरी सुरू करात म्हूण दिगंबर उलयलो। अनवळखी बॉडी विलो लायनासतना उरिल्ल्यान जीएमसीचे मॉर्ग ओकुपात उरताले। त्या बॉडीचो विलो लावंक आपणे कलेक्टराक फंड दिला म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां। आमी म्हणटात की मरतगेर तरी मनशाक शांततेन मरपाची संधी मेळपाक जाय आनी हांगा अशें लक्षांत येता मॉर्गाच्या कंडिशनाक लागून मरतगेर सुद्दां मनशाक सारक्या पद्दतीन हें करपाक मेळना। दिस इज द ट्रेजेडी। चीफ मिनिस्टर आनी ऑस्कर फेर्नांडीसांनी येवन ईएसआय हॉस्पिटलाचें इनॉग्रेशन केलें। आय वॉज एक्सपेक्टिंग तांचे थंय पांच युनिट आहा मॉर्ग आहा तांचे। दॅट मॉर्ग ऑल्सो हॅज नॉट स्टार्टेड। एटलिस्ट तें तरी प्रायोरिटीचेर स्टार्ट करपा लाय। पीपल वील गेट रिलीफ। तें तरी पांच जाणांचे मॉर्ग स्टार्ट करपा लाय आनी प्रायोरिटीचेर। स्पीकर सर, मॉर्गान जो प्रॉब्लेम आसा पळय ताजें मेन कारण आसतालें तें म्हणजे अनआयडेंटिफायड बॉडीज आहा पळय त्यो डिस्पोजल जायनासले। I went to the root cause of it and realized the problem was who will pay the 3,000 rupees cost for clearing them. So last session I provided money to collector, and after that both at medical college and at hospicio the bodies have been disposed of very fast. चडशे तुजो रिपोर्ट पळयत विसांतल्यो चडश्यो कॅबिनेट पळय आसता खूब फाटी ह्यो चडश्यो असल्या बॉडींनी ऑक्युपायड जाल्ल्यो आसता। काणकोणच्यान रातचो मनीस डेड बॉडी घेवन येता। हांगा कशें आसा सालसेतींक मॅक्झिमम लोक भायर आसता स्पीकर सर आनी बॉडी 3 दीस 4 दीस दवरची पडटा। ती बॉडी तुमी जीएमसीक व्हरा नाजाल्यार आयडी हॉस्पिटल फोंडे व्हरा, थंय जागो आसा। हांगा जागो ना। म्हज्या कोतान म्हाका एक कॅटेगरिकल एश्युरन्स दिवचें हेल्थ मिनिस्टर। तुमी इतलो पयसो स्पेंड करता एक पांच हांची कॅबिनेट हाडानी इन्स्टॉल कर न्ही थंय। वॉट इज द बिग फन इन दॅट? कॅन यू गिव मी अ स्पेसिफीक एश्युरन्स दॅट ईएसआय इज द बेस्ट? सगळे रेडी आहा तांचे। आय डोंट नो वाय दे आर नॉट स्टार्टिंग। यू गिव मी अ स्पेसिफीक एश्युरन्स दॅट एटलीस्ट ईएसआय मॉर्ग विल बी स्टार्टेड विदिन 1 month. Speaker sir, by end of December ESI morgue you start. I have no problem. Speaker sir, I assure the honourable member is that मार्च पर्यंत ईएसआय चे चालू करता आमी। मार्च कित्याक फेब्रुवारीच म्हणटा पण हांवें ताजे रेडी हांव वचून पळोवन आयलो ते सगळे रेडी आहा मरे थंय। हावजाक एश्युरन्स दिता म्हणून मार्च म्हणला हांवें, अदरवायज तो फेब्रुवारीच म्हणटा। बाय एंड ऑफ फेब्रुवारी यू विल स्टार्ट कमिशन दॅट। रेंट कॅबाचे अर्ज आरटीओक 2 सप्तकां भितर निकालांत काडचे पडटले। केंद्राची स्कीम आडावपाचो गोंय सरकाराक अधिकार आसा काय ना तें हायकोर्ट तपासतलो। रेंट कॅबा विशीं गोंय सरकाराची भुमिका कोर्ट आतां तपासतलो। कोर्टाचो रोख पळोवन रेंट कॅबा वयली स्थगिती फाटीं घेता म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक हे पयलीं सांगिल्लें। हायकोर्ट म्हणटा स्थगिती फाटीं घेवन जावचें ना। सरकाराक मुळांत स्थगितीचो अधिकार आसाच काय ना तें कोर्टाक तपासचें पडटलें। गोंय सरकारान केंद्राची रेंट कॅब स्कीम स्थगीत दवरून कितलो तेंपूच जालो। रेंट कॅबाचो बिझनस करूंक सोदतल्यांचे अर्ज सरकारा कडेन तुंबल्यात म्हूण उत्तर गोंयचे रेंट कॅब संघटनेन सोमारा कोर्टा मुखार दावो केलो। केंद्राची स्कीम स्थगीत करपाचो गोंय सरकाराक अधिकार ना असो दावोय रेंट कॅबवाल्यांनी घाला। रेंट कॅबवाली स्थगिती काडूंक तयार आसा म्हूण गोंय सरकारान कोर्टाक जाप दिल्या। राज्य पावण्यार विशिष्ट मार्गदर्शक तत्वां लागू करपा खातीर केंद्रीय स्किमीक स्थगिती दिल्या। केंद्राची रेंट कॅब स्कीम व्यापक आशिल्ल्यान वेगवेगळ्यो बारीकसाणी विचारान घेवच्यो पडटा असो दावोय सरकारान केलो। येरादारी खातें ती स्कीम हाताळटना कांयचे काय जावंक जायना म्हूण नेमकी मार्गदर्शक तत्वां जाय म्हूण दावोय सरकारान केलो। अर्जदारान अर्ज दिल्या दिसा लागू आशिल्ल्या कायदे प्रमाण त्या अर्जाचेर निर्णय घेतले म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलें। संबंधीत खात्यान 2 फावटी याचिकादारांचे अर्ज वेळे भितर निकालान काडटा म्हूण सांगिल्ले, पूण दोनूय फावट राज्य सरकारान रेंट कॅब स्किमीचेर स्थगिती दिल्या म्हूण सांगून त्या खात्यान कांयच निर्णय घेवंक ना। ही गजाल हायकोर्टान उलोवन दाखयली। तशेंच राज्य सरकाराक केंद्र सरकाराचे स्किमीक स्थगिती दिवपाचो अधिकार आसा काय ना तेंय तपासून पळोवंक सामकें म्हत्वाचें म्हूण हायकोर्टान सांगलां।
रेंट कॅबाचे लायसना खातीर आयिल्ल्या अर्जाचेर आरटीओन 2 सप्तकां भितर निर्णय घेवचो अशे निर्देश हायकोर्टान आतां दिल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.